आजा संडे आजा संडे आजा संडे आजा संडे. नमस्कार. कारवार न्यूज कोंकणी आजा संडे ह्या एपिसोडाक हांव दर्शन नायक तुमगे सगळ्या स्वागत करता. आजा तुमकां बी हांव मनापासून स्वागत करता. नमस्कार नमस्कार दर्शन. बरें दिसलें तूं 2-3 आठवडे ना आशिल्लो जाल्यार बी आतां येयले नंतर बरें दिसलें. हरकत ना. तुमकां बी सगळ्याक हांव नमस्कार करता. दर्शना कित्याक आवडटा खबर तुका? गेल्ले 2 आठवड्याक तूं ना आशिल्लो. हांव नाशिल्लो ना जाल्यार बी तेमी मरे ते गजानन आनी दीपक हळदीपूर. हय पयर आतां दीपक हळदीपूर मोठे कलाकार ते. व्हडले कलाकार आमी तेजे मुखार कांयच न्ही. जाल्यार बी तेमी येवन घेवन आमकां कितें सांग आमचे बरें येवन बसले आनी बरें उलयले. म्हाका तेंगेले टायम खाण घेवन आमगे स्टुडियो येवन घेवन तुमचे मुखार हे केलें. हय कित्याक आमकां येयले न्ही. कित्याक तेमी कलाकार आसात म्हण तेमकां मरे कितें जालां आमगेले कारवारांत मरे कितलो मोठो तर कलाकार उरले न्ही तर तांकां वयर वचूंक मार्गच ना. कित्याक सांग हेकांतल्यान कर्नाटकांत वचूंक आमकां मेळना म्हणल्यार कळटा तुका कन्नड भाशेकांत वचूंक मेळना. हेकांतल्यान मराठी भाशेकांत वचूंक मेळना. कोंकणी भाशेकांत वचूंक गेल्यार गोंयाकांत अल्लो कोंकणी अल्लग जाता. आमगेले हंग अल्लग जाता. मंगळुरा गेल्यार अल्लग जाता. हे जावन घेवन मरे वाटतं तेमी घुसपण पडलात. ते बरोबर पूण तेमी कितें सांग मराठी भाशेचे बी कलाकार ते. हा कन्नड भाशेचे बी कलाकार, कोंकणी भाशेचे बी कलाकार. राजा दीपक हळदीपुरान बी तुमकां खबर उरतलें कितली नाटक बरयलात. गजानन नायकान बी खूब नाटक बरयलात. तेमगे नाटक बी आतां अजून म्हणल्यार घाततात. अरे तेमगे नांव घाततात. मागीर ते मेन न्ही कलाकार ते कलाकार तशें उरूं जाय. बाबा दर्शना हरकत ना. प्रश्न येयला तर प्रश्न आज 21 प्रश्न आसा. आजा 21 कितें म्हणल्यार आजा प्रश्न आमकां खूब येती आसात. इसपा भायर प्रश्न येतात जे थोडे लोक प्रश्न धाडटात युजच ना म्हणल्यार अशे एक देव धर्माचे जातीचे जाती भितर हे करतले तसले प्रश्न येतात. सो आमी ते प्रश्न घेनात. आमकां कितें जाय आमगेलो शो म्हणल्यार कितें आजा संडे म्हणल्यार एक मजेचो लोकांक एंटरटेनमेंट करचो लोकांक टायमपास करचो. हा एक गोष्ट सांगता तुमकां. हे आमगेला हो कार्यक्रम आसा. हे कार्यक्रम कित्याक म्हण करप आमी एक लोकांक आमगेले हेजेन तुमकां मात्र तोंडाचे तुमकां हांसणे हाडचे दुख्ख पुराय पयले पटी बी सांगला. आयतारा कितें उरता रजा तेन्ना खंयचे दुख्ख हे दारिद्र्य कितें उरता ताका रजा घालची खाली हांसून खेळून घेवन रावचें तेजे खातीर उरता. आनी सांगता बाबांदो हेमी तुमी ते प्रश्न धाडून दिले तुमगेले प्रश्न सगळीच घेतली तुमी कितें विचारतले ते आमी घेतले हेमी घेतले ना हांव घेतलो म्हण सांगूत ना. कित्याक लोकांक कोणाक जर तर मना दुखता त्या हेजेन सांगितले धर्माचे जातीचे नाजाल्यार आनीक कसले कोणाक मनाक लागू सारके बरोबर हे केन्ना घेवं जायना. आनी ते घेयना एक सकाळ तुमी केन्ना विचारनाका तसले प्रश्न आनी तुमी घेयना आपणाले प्रश्न घेयना म्हण बेजार करून घेवचे ना. जे योग्य तेमी निवडटात ते प्रश्न कोण तेमी निवडटा न्ही तेच प्रश्न तेमी घेतले आनी हांव ताका उत्तर दितलो. आज एक आमगे एकट्यान कॉल बी फोन बी केलो. गेले आमी एपिसोड मात बगी घेयले आजा संडे बगी जाल्ला गजानन नायक सकाळी उठून परत गेले रडू लागलो आज येयला ना म्हण पोरा बी येतले तेमगेले तूं येतलो आनी पळयतलो म्हण सगळ्याक देव बरो कर पराज बरें जावं म्हणटा हांव. चल आजा आमी टायम खर्च नाका प्रश्न वयच्या. हय सुरू करया. प्रश्न खूब आसात. हय सुरू करया. प्रश्न सुरू करूं. हय चल आजा सांग दर्शन कितें विचारलं कोणी फर्स्ट सांग. पहिले प्रश्न घे. पहिले प्रश्न आसा पहिले प्रश्न असे येवं जाय की उमेद येवं जाय. पहिले प्रश्न असो आसा दीपक होसमनी बिचोलीम नॉर्थ गोवा म्हण गोवा त्या सायडीच्यान नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा म्हणल्यार गोंया दोन तालुक तेंगेले एक साऊथ गोवा उत्तर आनी दक्षिण. दक्षिण थंयच्यान दीपक होसमनीलो प्रश्न आजा घर जवळ म्हण मामागेर रावतलेली त्या मनशाल बायल कोणा बर पोळ ना धांवन गेल्यार तेणी कितें करचें. बरो उमजीत प्रश्न असतो. बरो प्रश्न असतो. देवा शपथ घर जावं जावन घेवन ते आशिल मनशाल बायल दुसऱ्या धांवन गेले पोळणी गेल्यार तेणी कितें करचें काय ना थंड तिका स्वता घरा वयचे. बरोबर आनी बरें करताल कितें नाजाल्यार मेवणी तर उरली बाबा तेजे बरें तरी जावन गेले म्हणल्यार एक हरकत ना. ते थंयच्यानच बायल मेवणी बी उरची ना तिगे घर जावं विकून गेली देवा कडेन पांय पडटा हांव की सांग असले परिस्थितीन कोणा येवचीच नाका. अरे घर जावं जावन घेवन स्वता घर सोडून घेवन मामागेर गेलो आनी तेन्ना तेगेले बायल थंयच्यान ते गेली दुसऱ्या बर पळोवन गेली तेणे बड्यान नागदाडीची हरकत ना. कोण विचारतो दीपक होसमनी दीपक बाब प्रश्न बरो
म्हणजे ही परिस्थिती नाका तेमगेल उत्तर ते मेळील उरतले. हय. सेकंड प्रश्न असा चंद्रा नायक होसाळी. चंद्रा नायक होसाळी तेगेल प्रश्न असो साजा मागेले एक्स गर्लफ्रेंड मला कळले पहिलेच तेगेले प्रेमिका. हा पहिलेच प्रेमिका आता दुसरी आस काही ते सांगतो एक्स गर्लफ्रेंड आले प्रश्न सांगतो काजा. एक्स गर्लफ्रेंड आले आज मॅरेज एनिव्हर्सरी म्हळ्यार लग्नाचे वाढदिवस. युनिव्हर्सिटी युनिव्हर्सिटी न्ही हेज्या युनिव्हर्सिटी ती जाली मॅरेज एनिव्हर्सरी. हांवें आज कितें करचें घरा कडेन आपूण आज कितें करचें. आपल्याला पहिले प्रेमिकाले खूप खूप लव करताले तो लग्नाचे वाढदिवस आणि आज आपण किती करचे एक काम कर म्हण टाका कळणी घराकडे पुरा लाईट बंद कर म्हण आणि 2 मिनिट मौन आचरण कर म्हण. सुंदर सुंदर राजा चंद्रबाब 2 मिनिट मौन आचरण कर म्हणे आणि तो मारतो खबर ना राजा म्हाका पण चंद्रा नायक होसाळ दिले ते कर चुल्ल्यारा आज 1-2 जास्ती पडे आन्सर मेळील उरतो तुमकां. अरे तुम्ही सुरुवातेकच पुराय मजेशीर झालं म्हणजे कितें उरतलें मनाक जाल्लें उरतलें याद उरतलें हाज्या तेगेली एक्स गर्लफ्रेंड आले बरो. थर्ड प्रश्न हाज्या तन्मय नायक पुणे तो 10 वर्साचो भुरगो तो तन्मय नायक आणि त्याने मेसेज घायला जेन्ना बँडेज ना आशिल्ली तेन्ना लोकांक कितें घाव जालो रगत येल्यार कितें बांदताले. तन्मय नायक पुणे ही बँडेज म्हटल्यार आमी बँडेज म्हणटा पळय 2 रुपये मेळटा ते 5 रुपये लागला कोयती लागले पट्टी चिकन पट्टी म्हणटा पळय चिकन पट्टी म्हणटा पळय तसली ल्हान पडतो. बाबू तन्मय बाबा जेन्ना आमकां पयले आमगेल्या काळात तेन्ना आमकां कितें घाव बिव जाल्यार आमकां तेन्ना ते नाशिल्ले ते बँडेज नाशिल्ले आमी तेन्ना कपड्यार बांदून घेताले नाजाल्यार कितें करताले सांग खंयचो तर पालो बडोवन चिड्डून घेवन ताका इंदिरा गांधी पालो इंदिरा गांधी पालो म्हणटार ताका गांवांत तात न्ही इंदिरा गांधी पालो लागला इंदिरा गांधी पालो बडोवन घेवन घाल. इंदिरा गांधी पालो न्ही तो एक्चुअली ते दुसरेच जात ते तो कित तरी इंदिरा गांधी पालो उरून नाजाल्यार आनी हे बाकीचे हे उरता मरे आमगेले कसले उपशी झाडां पालो उपशी झाडां पालो बरोबर. हय ती बांदून घेयल न्ही ते बांदून घेवन त्या वयल्यान पान वयल्यान आमगेली पट्टी पान हिडून तेजे वयल्यान वालीन बांदताले केजेन वालीन हय तशेंच करून बांदताले पुता हय हय तेका खबर ना बाबा वाल म्हळ्यार कितें घाल तें खबर ना पुता वाल कितें आनी ते उपशी झाड कितें तेन्ना कारवार येतले न्ही एक वेळाक दर्शन बाबा फोन कर नाजाल्यार ते आमगेल्या बाईक सकयल बरय नंबर त्या नंबराक फोन कर आनी तेमचे खंयच्यान विचारून घे आमगेलो हो न्यूज बाब बरो आसा मरे सद्या दिसना ना तो हाज्या तेगे कामासाठी तो मुंबय गेल्लो आसा येतलो तो चड कामासाठी मुंबय गेल्लो आसा हरकत ना तेका लागून आमकां अशें करून कितें सांग आमकां बी धांवपळ करची पडटा तो असला काय हे नाशिल्लें तुमकां हाडूंक तुमकां खूब हे करतालो म्हाका हाडचेच इलो तुमकां बेजार जाता ना बाकीचे काय बेजार नाशिल्लें आमकां तसो घडटाच रे हांव म्हण म्हाका हाडू येवू चमकू जावत ना. जाल्यार चवथी प्रश्न सुलक्ष राणे सिद्धर थोडे जाण मास्क घालनात दुसऱ्यांक घायला बी मस्कर करतात कित्याक. थोडे जाण कितें आतां खंय वयता गाडी वयता थोडे लोक मास्क घालनात आतां दुसऱ्यांक कोणी मास्क घायला न्ही तेमकां मस्कर करप. ताका जेन्ना ते कोरोना जाताले पळय तेन्ना तुमी तेंगेल्या घरा मुखार व्हरून तेगेले मस्कर करा. मस्कर केल्ल्यान कोण ते मास्क घालना कोण मास्क घालनासतना रावता आनी लोकांक घायला मस्कर करता पळय जेन्ना ताका ते कोरोना हे दल्डा प्लस हे प्लस ते डेल्टा प्लस हय हय तेच रे ते येयले नंतर तुगेले आतां नवीन आनी कोण सांगिल्लें म्हाका पयर कोणी एकल्यान तो सांगिल्लें म्हाका याद येता ना ते तो रोग येयलो खंय ते येता पळय तेन्ना तुमी तेगेले घरा कडेन वता भितर वचनाका तर भायर रावन तेगेले मस्कर करा उय येयल मरे तुका अचकन करा तेन्ना सुदारतात नाजाल्यार सुदारनात. सुलक्ष राणे तुमगेले आन्सर तुमकां मेळील उरतले. आतां 5वे प्रश्न हाज्या स्नेहा पिळ्ळे किन्नरच्यान स्नेहा पिळ्ळे किन्नरच्यान म्हाडा मुळात नाल जायनात आनी आमी म्हाडात मुळाक उदक घालतात तर नाल्लाक कशें उदक येता म्हळ्यार उदक उरता. आमी म्हाडा मुळात नाल जायनात नाल जायनात आनी आमी मुळाक उदक घालता न्ही उदक घालतात जाल्यार नाल्ला कशें उदक उरता म्हणटा ते वयर नाल्ला उदक कशें उरता मुळा उदक घालता न्ही आमी नाल्ला कशें ते प्रश्न हे कोण विचारला स्नेहा पिळ्ळे बाये स्नेहा पिल्ले त्या नाल्लान पळय पावस पडले तेन्ना उदक पिल्ले हे आन्सर म्हणटा तुमगेले हय त्या पिल्ले काय पिल्ले हरकत ना हाज्या बाये तशें उरना ते तेका कितें उरता
जे आता आंब्यारूक जाता. आंब्यारूक आमी सकयल पारे घालतात, आमसाण घालतात ना न्ही. आंबे जाता, ते पारे जाता, आमसाण जाता. सगळं देवान दिल्ली देणगी आमी खावन घेवन बरें कर मजा घेवं जाय तेजी. कळ्ळें. स्नेहा तुम्ही आन्सर तुम्ही मेळील उरतले. आता मुखाल प्रश्न साजा. अस्मित चिंचोणकर मडगांवच्यान तेका चिंचोणकर मडगांव अस्मित कितें म्हणटा म्हाका नांव कळटें ना रे. अस्मित चिंचोणकर अश्मित. हय हां चिंचोणकर मडगांवच्यान. हां तेका प्रश्न असो साजा. हां कितें सांग. पयले घरात आमी कितें रांदताले, रांदले नंतर देवा म्हण खाण दवरताले. हय रे. आमी आजुनी काडटा आमगेल्या घरात. आतांच लोक रांदल्यार मोबायलाचेर स्टेटस दवरतात. स्टेटस म्हणल्यार कळ्ळें हाज्या. तुमकां केन्ना म्हणटा स्टेटस कितें म्हणटा पळय तुमी ते. हय ते लोकांक दिसू सारके. लोकां दिस सारके ते करतात. ते कित्याक? आजकाल मरे लोकांन मरे देव धर्म बाजूनच दवरलो म्हणून हरकत ना. हय जेन्ना तुम्ही जर तर देवाक मानतात तर देव धर्म हे पाळूंक बी जाय. थोडे लोक म्हणटात अरे तू देवळा बिळा येवत ना मरे म्हणल्यार कितें म्हणटा सांग. हा मनांतल्यान पांय पडटा न्ही. देवा खातीर बी थोडो टायम काडा. कोणी उरा सगळं धर्माच्या सांगता. ह्याच धर्मा त्याच धर्मा म्हण न्ही. सगळें देवा खातीर थोडो टायम काडा. म्हाका देवूच पावना म्हणल्यार देवाक बी तुमचे खातीर ताका टायम काडूंक गरज ना न्ही. बरोबर. तो कित्याक तुमचे खातीर टायम काडटलो. दर्शन कितें करता रे, हांव कितें करता रे, हो कितें करता रे, तो कितें करता रे, तो तेणी कित्याक टायम काडूं जाय. बरोबर. देवा खातीर तुमी टायम काडा. आनी आमी देवा खातीर ते आतां ते येयल मरे साजा. अरे थोडे लोक मरे घरा कडेन काय कन्न जाल्यार बी मरे आतां आजकाल ते फेसबूक कितें म्हणटा फेसबूक. हय तेतूंतल्यान काणगेन फोटो कोणाला घाईन उरता पळय ते काणगेन दवरतात. ते काय स्टेटस दवरतात. घरार काय केलें ना तुमी. हय तेच आजकाल तेच चलता न्ही. बरोबर हाज्या. तुमगेलो थोडे लोक मरे हे सांग तुका म्हाका थोडे इंग्लीश कळटा वाचता बित्ता. म्हाका तो दाखयता आमगेलो न्यूज बाब. हय ते फेसबूक दाखयता केन्ना बी. तेंगे कितें उरता सांग ते स्टेटस ते कितें उरता सांग. वीकेंड शॉपिंग विथ माय मॉम. हय वीकेंड शॉपिंग विथ माय मॉम. ह्या आठवड्याक आपूण आवयबर शॉपिंगाक वयता. गेला कितें उरता तेगेलें. हे कितें गेलो सांग. BPL कार्ड घेवन रेशनाचेर तांदूळ हाडूंक गेलो उरता. हे असले पोर उरतात थोडी. सुंदर तशें उरू कितें उरू म्हण आपणाले जे खरें कितें आसा दाखया. हे खोटेपण खूब दीस लिपना रावना. हय अरे निवळट रे ते खूब दीस रावना. फाल्यां परत दिसतात आपणाला खरें आपूण खरें कितें. हा बाबा म्हाजे कडेन कितें ना, म्हाजे कडेन 1 रुपया ना, म्हाजे कडेन गाडी व्हडी काय ना. वगीत कित्याक लोकांक बंगल्या मुखार रोवन फोटो मारून घेवन कितें आपूण आपल्याला बंगलो आपल्याला हे दाखवते लोकांक दाखोवक स्टेटस दाखोवक आपल्याला नाका. ताज्या स्टेटस मागीर सांग आपल्याला दाखयचे. आपूण हय लोकांक गाडी घेवन म्हागेली गाडी अशें लोकांक दाखयचे स्टेटस दाखयता तुमी. नाका ते नाका. जे स्वता कितें आसा वचा. आनी जे खरें कितें उरता न्ही जेन्ना तुमी तुमगेलो नकली चेहरो दाखयता पळय. आतां आमगेले नाटकात आतां आमगेली आतां पयलीं गजा हळदी नाटकां पाठ करतात. तेमी कितें करतात नाटकाक तितलेच मेकअप करतात. भायर मेकअप करून ना न्ही. तशें उरता ते कलाकार त्याच्या तुमी ती कला ती खाली खंय स्टेजाचेर रंगमंचाचेर बरोबर कला भायर कल नाका. आनी तुमी ते तशें करूं वचनाकात. बरें दिसना. मुखाल प्रश्न हाज्या 7वेचो. सतीश सदानंद नायक अर्जुन कोट सदाशिवगड हाज्या घरा भितर पेटो ना जाल्यार बीर बेवर ऑफ डॉग असो बोर्ड कित्याक घालतात. म्हळ्यार इंग्लिशान कितें बरें ताणें म्हणलें कोंकणीन सांग तुमकां. सुण्या पासून सावधान हो बोर्ड कित्याक घालतात. बेवर ऑफ डॉग. हय बेवर ऑफ डॉग. कोणी जाला हो सतीश सदानंद नायक अर्जुन कोट. पेटो ना जाल्यार बी बोर्ड उरतात. तुमी पळयलें उरता खंय. हांव सांगू दर्शना सांग हाज्या. सतीशान विचारलें म्हण जालें. जेन्ना घरा कडेन पेटो ना जाल्यार बी तेमी बोर्ड घालून दवरतात म्हणल्यार बेवर ऑफ डॉग म्हणल्यार सुण्या पासून सावधान. बेवर ऑफ डॉग ते कितें उरता हाज्या आनीक. बिहेवियर ऑफ डॉग.
म्हणलं त्या घरात लोकांना बिहेवियर तशी उरतले पेट्या भशेन उरतले. हा पेट्या भाशेन उरता तशें म्हण लावन दवरता बिहेवियर ऑफ डॉग म्हणून म्हणजे आपल्याला बिहेवियर पळून तुम्ही घरा भितर या नाजाल्यार येनाका तशें. नाजाल्यार येनाका ते मागेल बिहेवियरा भशेन सावधान रावा सावधान रावा. उरू शकूंक जाय न्ही ते बंगाल कित केलो फिरोन येयलो. फिरून उडयलो. सुंदर आन्सर राजा. आता राजा मुखाल प्रश्न 8वेचो. साईदीप सुनील नायक 7 वर्साचो भुरगो. मग तेगेले कोणी दिल्लो उरतलो पप्पायन आवयन कोणी दिल्लो उरतले 7 वर्साचो भुरगो आनी तेणें दिला आटावयल्यान घाटावयल्यान येयलो एक बकरो घरात दारात येवन वकलो. आटावयल्यान घाटावयल्यान येयलो एक बकरो आनी घरात दारात येवन वकलो. त्या नांव भुरगेलो साईदीप सुनील नायक. 7 वर्सां पोर 7 वर्स. मागीर ते आवयन बापायन बी कोणी सांगिल्लो उरतले का आसूं म्हण हांव हे मरे इल्ले हांव फिरोन सांगू ते फिरोन सांगूंक जाय नाल्यार मजा कशी येतला मजा हे कारवारा भितर तो चलना पोळ्या बेटार वचून घेवन माजाळच्यान येयलो बकरो आनी घरा कडेन येवन टायट जावन वकलो. हे सुंदर हे आन्सर ते जाजा सुंदर दिले तुम्ही. पोळ्या बेटार पिवन घेवन माजाळ रुटान माझा वाटेन येयलो आनी घरा कडेन वकलो. बाबा त्या पुता ते सांगू जायना पुता म्हाका मरे ह्या कोण तो साईदीप सुनील नायक. साईदीप पुता म्हाका हेजे बद्दल म्हाका तुगे प्रश्नाक म्हाका उत्तरूच खबर ना. मुखालपटी म्हाका मॅसेज कर हे कर हा बरें. अजा चल 9वे प्रश्न. रणदेश कोचरेकर मराठवाडा ननंगद्दा. अजा तेगेलो प्रश्न असो आसा की माजर आड गेल्यार अपशकुन म्हणटात तर पेटो आड गेल्यार कितें म्हणचें. कोण नांव कितें म्हणटा रणदेश कोचरेकर. अरे दर्शन आहे न्ही केन्ना तरी म्हाका हय बरोबर. लास्ट टायम हांव बी आसतना लास्ट टायम हे केलें तेणें हे गायिल्लो मेसेज दिल्लो मेसेज केलो स्पीड ब्रेकर हंपाचेर ताती घेवन गेला फुट्टा बिट्टा बांद्या वयल्यान बरोबर वतोच तो रणदेश. कितें खंय माजर आड गेल्यार अपशकुन म्हणटात. मागीर हाज्या त्या दिस ताका ताती व्हरताना माजर आड गेला न्ही तशें म्हण बिफुटी उरल्यार उरले सांगू जायना. आज परत प्रश्न काय तेणें ते बरोबर दिसता म्हाका मागीर कितें विचारला माजर आड गेल्यार अपशकुन म्हणटात तर पेटो आड गेल्यार कितें म्हणटात म्हणचे काय म्हणटा पडलो म्हणटात. कित्याक म्हणल्यार कित्याक म्हणल्यार पेटो आड गेल्यार पडलो कोण पडलो काय म्हण आयकून घे दर्शना. मांजर आड गेले अपशकुन म्हणले बरोबर. मांजर वयता आसतना आमी आड गेल्यार लोक कितें म्हणटले मांजरान कितें म्हणचे पडले अपशकुन म्हणू शकता ते ना बरोबर. पेट आड गेल्यार पडलो कित्याक म्हणटा सांग तुका. आजकाल कोणी बी बरें पडल्यार कितें जाता इल्लें घाल घेवन पडला बीर तेंगेर उरतात ते खायमचे बाबा अरे कशें पडलो आमी विचारतात बरोबर. ना रे हांव मात्र वयता आशिल्लो मरे गाडी घेवन फास्ट आशिल्लो ना रे फास्ट नाशिल्लो स्लो आशिल्लो मागीर कशें पडलो अरे पेट आड येयलो बरोबर. पेटो आड येयलो म्हणटात. पेट्या वगैरे निमित्त ते एक नांव तो पेटो येयलूच उरना तो येयल उरना आनी पेट येयल्यार बी मरे हेमी फास्ट उरतात आनी हेमी फॅट बांदील उरतात. बरोबर. हेजो पेटो हेजो फॅट बांदील उरतात पेट्याचेर नांव घालतात. तशें म्हणून कोणी रणदेश कोचरेकर. रणदेश बाबा गेल पट्टी तुगेली ताती पोटली ह्या पट्टी पेट मेल म्हणून हरकत ना. तुमगे आन्सर तुम्ही मेळिल्लो उरतले. राजा मुखाल प्रश्न 10वेचो. सिद्धार्थ गुरुदास गायक काणकोण गोवा. सिद्धार्थ गुरुदास गायक सिंगर न्ही सर नेम देखील गायक सिंगर न्ही गाणी म्हणटले न्ही काणकोण गोवा. प्रश्न आसा सुंदर प्रश्न आसता गेलो जे एक मना लागता असो म्हणजे तुमकां बी कळटलें सांगता हांव तुमी हे करा. ल्हान आसतना भुरग्याक आवय बापूय शाळेवन पावयताले म्हळ्यार अंगणवाडी वयताना बी पोरावन पावयता पळय ल्हान आसतना भुरग्याक होवन पावयतात. तित भुरगीं व्हड जाली आनी स्कुला भितर नपास जाली ना कितें जालें ते टिचर बी बाई लोक कितें म्हणटात तुगेलो आवय बापाय आपूण हाडा तेन्ना ती भुरगीं ते आवय बापाय हाडूंक लजयतात आनी तेगेले ते फ्रेंड्स आसा पळय तेमकां बी दाखोवन लजयतात म्हणल्यार ते तुमकां कळ्ळें न्ही कितें कशें कित्याक लागून म्हण कळ्ळें तुमकां कित्याक लागून म्हाका समजलें. गंभीर प्रश्न आसा. हय आजकाल भुरग्याचे मरे आजकालचे भुरगे आहा पळय तेमगेले मरे मानसीक आमी पळोवंक जाय. कित्याक सांग आजकाल भुरगीं मरे तें उदोळ सांगलें तुका आतांच सांगिल्लें बरोबर. आपल्या कडेन कांय ना जाल्यार बी आमी आसा म्हूण दाखोवन दी वयता पळय हे मोठी चूक. तशेंच मरे तेमी घरा कडेन कितें सांगता सांग आमी इतले श्रीमंत तितले श्रीमंत
जेन्ना आवय बापूय बडे शेत करता शेत करून घेऊन तेव्हा दिवस कमवून खातर लोक ते हय हे हे चुकीचें आसा. आवय बापूय ते आवय बापूयच उरतात. लजोप न्ही आवय बापाय दाखोवंक ना बापाय हे करून लजोप न्ही केन्ना लजेच न्ही पुता. तेमचे लागून आमी ल्हान व्हड जाल्ले उरतात. अरे तेच आवय बापायन तुका इतले हेजे तितले तुका बुद्धी येवं सारकें केला म्हटल्यार नंतर त्या कोण कारण कोण ताका बरोबर आजूबाजूचे लोक न्ही ना जाल्यार गांवचे लोक न्ही ना जाल्यार कोण आनी बाकीचे लोक सैर दायर न्ही हे आवय बापायन केल्ले उरता. इतले तरी तुका बुद्धी येयला पळय ही आजकाल हे कोणी केल्ले उरता तुगेलेच आवय बापायन केल्ले उरता. तेच म्हूण म्हणटा कोणाक बी सांगता हांव भुरग्याक आवय बापूय कसले उरू कुरू पुरू बरोबर आवय बापूय कुरू पुरू पळोवंक बरें दिसता म्हणटा पळय ते कुरू म्हणटा उरू ते आवय बापूय तेमीच तुमकां जल्माक घायले. तेमकां सोण घेवन हे करप न्ही लजेचे तुका दोस्तां बेजार दिसतलो मागीर आई तेगेले आई तुका आसतले आपणे आसता ते विचार करप न्ही. तशें म्हणून सुरवातेक तुमी सुरू करता आसतना कितें म्हणूं जाय बाबा आपूण ह्या परिस्थितीन येयला मागीर घरांत ही परिस्थिती बरोबर ही सुरू करा आनी ही परिस्थिती जर तुमी सुरवातेक सुरू करत न्ही तुमकां मुखार वयता म्हणल्यार तिणी वयर पावतली तुमी वयर पावतले. हय हे मात्र ते म्हणटा पळय जे ल्हान आसतना भुरगीं हांव सांगता तुका हे 100% सांगता की ही सुरवात आसा पळय आपूण बारीक आनी बारीकपणान विनम्रतेन पांयपण घेवन कोण मुखार सरता न्ही तो केन्ना बरोबर वयर दर्जेचेर पावता. ते भुरगीं ल्हान आसतना ते उलोवंक कळना ते तेका आवय बापायकच कळटा ते बाबा पोरकीत उलयतात म्हूण जेव वयतना बे वयतना सारकें पुता ते आवय म्हातार जाल्या नंतर तेगेले आवयल ते उलोवणी ह्या भुरग्याक कळना. सारकें पुता सारकें ते तेगेले प्रश्न म्हाका खूब आवडला. प्रश्न खूब बरो आसा खूब म्हणल्यार खूब बरो आसा आनी हे तुमी सगळे जाण पाळूंकच जाय पाळूं जाय. आवय बापूय कसले उरले कितें उरले काय उरले ते आवय बापूयच उरतले हय दुसरो कोण जायनात. हा ना एके टायमार थोडे लोक करतात आतां उर लोकांक बी फकाडे या हय मस्कर आमगेले हय आजकाल मरे पोरां कितें करता आवय बापा आपूण हाड म्हणल्यार कितें करता सांग तेंगेलो कोण बरो कोण दोस्त तो मोठो दिसाचो भाव म्हणून आपोवन व्हरतात आनी तेज्या मातर कोण तो गाडो बिडो उरता पळय जाण तसो हय तांकां आपोवन व्हरप मागीर बापूय म्हूण दाखोवप तसले करतात ती फकांडा म्हण खरें जिवनांत तेमी करता पळय पण लजे करना तेमी आवय बापाय भिवून घेवन करतात ते बापायला आवय बापाय आपल्याक त्रास जातले आपण आवय बापाय हे करतले म्हण त्या लागून करता तेमी. आवय बाप कितें तरी उरले लजेच ना बरोबर तेमी आनी कितें करतले सर्टिफिकेट चेंज करूं आतां नांव तर बापायला नांव उरतलंच थंय हय सर्टिफिकेट जाय न्ही. लजा मुखाल प्रश्न 11वेचो शुभम संदीप गोवेकर घाटसाई हळगा आमगेलो घाटसाई हय घाटसाई तेका राजा प्रश्न असो आसा आजा तू एक दिवस देव जाल्यार तू कितें करतलो. तू एक दिवस देव जाल्यार मागीर तुका मात एक वयर हाडले तेणें वजनाच प्रश्न असो तुका मागीर हे काडले तेणें म्हाका बी हांव कितें म्हणलें तेणी तू एक दिवस देव जालो तू कितें करतलो. तुमकां सगळे देव देव करतलो म्हळ्यार आजा देव म्हळ्यार न्ही व्हरता आनी देव करून व्हरतात ना तशें हेमकां सगळे देव करता म्हळ्यार सगळ्यां देव जावं हांव एकलो देव जावन घेवन कितें करतलो. सगळ्या देव करतलो मग सगळेच लोक देव अरे हेतूच भितर सगळ्यांक देव उरूं जाय न्ही. बरोबर आजा हांव एकलो देव जाला कितें करतलो कितें करतात म्हाज्यान ते बी खरें. आतां आयकून घे आतां कोणी आतां राजकारणी निवडून येयलो हय आजा तेजे बरोबर कितले लोक जाय बरोबर ते कितें तरी करतलो जाल्यार आतां पंचायतीक धर रे एक पंचायतीक आतां गांवांतल्यान वच्चे आमी पंचायत आमगेली पंचायतीक हांव आतां निवडून येयलो कोण तरी हय ताका अध्यक्ष करतलो जाल्यार तेजे बरोबर कितले लोक जाय ज्या कितला जाय ते मेजॉरिटी म्हळ्यार आमी कितें म्हणटा मेजॉरिटी म्हणटा पळय जास्तीत जास्त लोक जाय पक्षांतल्यान जास्त उरूं जाय हय ते जाय मरे ते बी ना जाल्यार तो देव जाता ना तो देव अध्यक्ष जाता अध्यक्ष जायना तो देव तशें पूण हेमकां सगळ्यांक देव देव करतलो आनी हांव मागीर देव जातलो. बरोबर शुभम तुमगे आन्सर तुमी मेळिल्ले उरतले. चला आजा मुखाल प्रश्न 12वेचो ज्ञानदीप देसाई वाडा मुडगेरी तो लास्ट टाइम विचारले असं बरो पुरोसो ज्ञान खूप असते का भुरग्याक परत आसते गेले आता ज्ञान असते का तेगेले आजा प्रश्न असो आसा राजकारणी लोक म्हण कळ्ळे आमगेले राजकारणी कळ्ळे ते लोक धवे कपडे शर्ट
पॅन्ट उरू टोपी उरू शॉल घेतात आनी कितें पुरा ताका गाडी जर गाडी बी धवीत उरता तेंगेली पळोवंक गेल्यार कळ्ळें तुका ते कित्याक कित्याक यूज तशें करतात काय म्हणटा तुमी म्हाका कळटा कितें सांगिल्लें राजकारणी लोक आता खरे म्हणटा पुरा धवे धवेत फूल धवेत तेमगेले पुराय धवेत कित्याक उरतात कित्याक उरतात तेगेले तेमी केन्ना कोणाला मरे बरें कन्न जाल्यार अकस्मात कोणी शेणकाण मारले हय दिसून येना का पटकन बरं सुंदर उतर अशा तुगेलो आता ऐकून घ्या रे. दिसू कोणी मारला दिसू जाय हा हेकात अमक्याकच मारले म्हणून अमक्याकच मला तेका कोण जाय बाबा हिंग मारले हिंग मारले. आता हे तुमगे तू मर्ज केला तू मर्ज केलो म्हाका एकल्यान प्रश्न चाललो पयर आमगेल्या न्यूज बाबाला फोनात हांगा थंय हेजे उलयते आशिल्ले म्हाका म्हणलो आजा तू राजकारणात आसका कितें तू कित्याक धवेत कपडे घालता मागीर कितें म्हणटा तुमी कोण तू कितें म्हण हा जीवनात येईल तेन्नाच्यान मरे म्हाका धवेत कपडे घायले व्हरता म्हणल्यार व्हरता म्हणल्यार धव धवेत कपडो उरतले आणि हे राजकारण लोकांक तर धवे घालता न्ही ते पहिले जीवनात घाणेल उरनात आणि आजकाल कोण जे धवे कपडे घालना पळय ते मी मरे लास्ट टायम व्हरतना कितें घालतात म्हणल्यार वयता रे वयर वयताना धव कपडे घालून व्हरता न्ही घरा व्हरता ते त्यात धव कपडे घालूंकूच जाय न्ही आनी तू पयल्याच घालता म्हणून हांव पयलीं घालता बरोबर हय म्हाका हांव ते तूं म्हणलें धवे कपडे कित्याक घालता अशें हांव तुमी बी घालता कितें कोण लोकांनी मारला लागू बी हे तशें ना म्हाका कित्याक मारतले हांवें कोणाला आज पर्यंत वायट केलें ना म्हाका नाका रे बाबा लोकांक सगळ्याल बरें जावं बरोबर ऑपरेशन जालें कोण हो आमगेलो ज्ञानदीप देसाय ज्ञान खूप असते का बरं हरकत ना अच्छा बरो प्रश्न विचारतो हर एक मरे सारखे मरे समाजाक मरे फातर मारू सारखे ते म्हणना आम्ही हे म्हणटा पळय नाही आम्ही कितें म्हणटा फोडणी घालता म्हणटा पळय फोडणी घालू सारखे प्रश्न फोडणी घालचे प्रश्न केले ताणें खरो बरो प्रश्न सासू बरी घालली ताणें हय हरकत चल ना अजा आणि तशेंच दवर आणि कंटिन्यू कर अजा 13वा प्रश्न दयानंद आर नायक सानमुडगिरी तेगेलो प्रश्न असो आसा अजा कोंगे पावसातच कित्याक वयर येतात दयानंद आर नायक सानमुडगिरी आमगेले मुडगेरच्यान लागीतात न्ही थंय आमगे ना त्या मुडगिरीच्या सेजे बागच्यान ते भितर ते मुडगिरी म्हणल्यार आमी ते रेल्वे हे मेळटा पळय टनल मेळटा बोगदो मेळटा पळय थंय बोत मारी म्हणटा रेल्वे बोतो मारी थंय चल तेणी कोंगे पावसाक कित्याक वयर येतात वयच वयत म्हणून येता कितें काय म्हण ना रे तशें म्हणते कोंगे कित्याक पावसा वयर येता सांग माती मोव जात न्ही ताका मागीर नाल्यार अशी बी उरूं शकता पावसा वगर नुस्तें बी कांय मेळ्ळें न्ही कोंगे तर खावन रोबू म्हणटो आपणा तर तशें उरूं शकता गेले तशें बी उरूं शकता म्हणजे एक सांगू तुका कोंगे कित्याक अरे पावस पडले नंतर माती मोव जाता बरोबर आनी ते तेमी अशें करून वयर येतात हय कशें करून येतात आमच्यान कळ्ळें जायना जे तूं अशें करता पळय तशें करून येता ते तशें करून येयना ते वयर येतात म्हण एक सांग तुका हे कोंगे आहा पळय हे कोंग्या बद्दल उलयचें म्हणल्यार वन खात्याक गेल्यार कोंगे बी खावूं जायना आमी कित्याक म्हणल्यार हे वन खात्याक येतात हे कोंगे हय खावूं जायना ते पण लोक खाता न्ही सद्याक ना आतां बंद केलें सगळें हय काय खबर ना जा पयलीं खाताले बाबा ते पयलीं खाताले आतां सगळ्यान बंद केलें हय म्हण तूं हय हय कोंगे खायनात कोंग खावू येना दयानंद बाबा तूं हेजे मुखार कोंगे खावू वयत नाका वन खात्याक वन खात्याक येता ते वन खात्याक कितें म्हण कळना जाल्यार मेसेज कर हांव तुका सांगता तर 14वी प्रश्न हाज्या संतोष तुकाराम नायक मडगांवच्यान संतोष तुकाराम नायक मडगांवच्यान एक्चुअली तो हिंगचो खंयचो अस्नोटी म्हणटा अस्नोटी नानमिकी दिला तेका प्रश्न हाज्या अशें आसा हाज्या आतां कोरोनाचे थर्ड वेव येता म्हणटात तरी बी लॉकडावन काडलें कित्याक कळ्ळें तुका न्ही आतां कोरोनाच्या परत थर्ड वेव येता खंय तिसरे पाळ येता खंय हेमी गव्हर्मेंटान आमगेल्या थर्ड लॉकडावन कित्याक काडलें काय म्हणटा मागीर तिसरे पाळ येता म्हणल्यार लॉकडावन काडलें ती कशें करून येतली गेट ओपन केल्यार येवूं जाय ती भितर मागीर येयनाका तसं येईल येवूं जाय म्हणून काडलें न्ही तेमी बरोबर सुंदर अरे बाबा आतां आयकून घे दर्शना आतां हांव तुमगेल्या हांगा स्टुडियोत येयलो हय तुमी गेट ओपन कर म्हाका हाडले तुमी गेट ओपन कर जाल्यार हांव येतालो ना येनाशिल्लो बरोबर तुमी आपयल म्हणून हांव येयलो लॉकडावन काडलं म्हण अरे लॉकडावन काडला ती येतली ना येऊ शकन ती परत पिन घेवन परत वयतली हय तशें म्हणून काडला न्ही अरे हेमकां आनी आनी हांव कशें करून समजून सांगू ती येता म्हण घेवन ताका स्वागताक हे कितें काडलें तें लॉकडावन संतोष तुगेलो क्वेश्चनाचो उत्तर तुका मेळिल्लो उरतलो हय आतां मुखार प्रश्न हाज्या स्वप्नाली पारकर बाबा कितें जालें
14 झालं आता होय प्रश्न घ्या आणि ब्रेक घ्या आम्ही मग तुगे मग ते चार आमक उतर जाय नाही मजेशीर उदा झाले होय घ्या होय बरोबर प्रश्न असा इल घ्या आणि 15वी प्रश्न आजा स्वप्नाली पारकर उर्फ मला याने कावेरी मग त्याला अनेक नाव कावेरी नाव आडनाव सांग स्वप्नाली पारकर कुर्ला नाही पारकर पेन नाही आजा सरनेम देखील पारकर ते पेन येताल ते अमिताभ बच्चन यूज बी करता ते पेन नाही आजा हे स्वप्नाली पारकर याने उर्फ कावेरी कुर्लाचन सर राजा देखील सुंदर प्रश्न असा मजेशीर प्रश्न असा जर राजा लग्न करताना देव आणि भटाले साक्षेत करतात मग कळणे भटाला साक्षी सात फेरी सात फेरी बाकी काय असते सारखे धर्माप्रमाणे मागील ते खंड धर्म आम्ही हिंदू धर्म सगळे असे करतात जाल्यार घटस्फोट घेताना कोर्टा कित्याक वयतात त्यांना भटा कित्याक आपेनात ते तो प्रश्न आजा कळलं म्हणे आजा लग्न करताना देव आणि भटाले साक्षीत घेऊन योग्य प्रश्न जे आमगेल धर्मात किती खबर तुका जन आमगेल धर्मात जुळेचे देव धर्माप्रमाणे जुळेतात बरोबर मुहूर्त काढचे सगळे हे जुळेचे देव धर्मात येतात आमगेल धर्मा भितर तोडचे ना खंयच्या धर्मात ना रे तोडचे बरोबर जेन्ना ते तुका हांव जायना हांव तुका जायना म्हणून त्यांना तोडतात कळ्ळें तुका म्हणून हे विचारील प्रश्न बरो आसा कितें म्हणचे ताणी लग्न करताना देव आणि भटाले साक्षेत करतात भट उरत नाही त्यांना आणि घटस्फोट दिताना कोर्टा कित्याक वयतात त्यांना भटा कित्याक आपयनात भटा बी आपोवता न्ही लग्न करता तुम्ही भटा आपयल्ले लोकां आपयले घटस्फोट घेताना तुम्ही फक्त वयतात गो बायल गेलो आनी कोणाक गेलो घटस्फोट गेले येयले बरें दर्शन हा एक सांगू तुका दर्शन लग्न करताना खर्च कितले करता लग्न एक मनीस आता लग्न जाताना खर्च कितले करता पण आपल्या हेजेर उरता सजा जाले बाबा 10,000 खर्च करता बरोबर घेता 10,000 घेता 10,000 खर्च करता एक लग्न जाता 10,000 खर्च येता बरोबर कळ्ळें तुका लग्न तोडताना परत तांकां आपोवता ते 10,000 परत खर्च करता मरे कोर्टात तशें न्ही वकिलाक अमूक कितले दिला मोकळे मरे पण तरी बी आसता वकिला इतले दिवं ना हेज्या वकिला बी दिवं म्हणा तितले दिवं जावन गरज ना कळ्ळें तुका आनी तेजे भायर सांग तुका अकस्मात ते आता तुका आता कोर्टा वता आसतनाच लग्न तोडू जाय लग्न मोडू जाय बरोबर कळ्ळें तुका ते कितें करतले आता 7 फेरे घेवन उरतात 7 फेरे लग्ना 7 फेरे घेता आमी हय मागीर ते भटा आपण उलटा फेरयतले ते बी ते भटाला कामच ना ती ना भटा कितें आपयतले पेटयले उज्यात परत उदक घालतले निवयतले उजो ते बी जायना बरोबर जायन न्ही श्रीमंत पूज करते गरीब पूज करचे पडना आतां न्हवऱ्याला पांय धुवचे पडटात श्रीमंत पूजा तेन्ना मामाला पांय धुयतले परत ते उलटे येता ते बरोबर म्हाका सांग बरोबर राजा नाचील पोरा लग्नार नाचील पोरा तेमी कितें करतले ते नातान दिल्ली बी उरता सगळे नाचतात ते दिल परत घेतले मागून घेतले ते बी जायना तशें पण म्हणटा दर्शन एक सांगतो तुकाच न्ही हे सगळे लोकांक आमगे सगळ्याक आमी कोण कोण पळयता पळय तांकां सांगता जे मरे आमी आतां जुळोवन लग्न करता पळय ही लग्नात खूब इतले घट्ट आसात बरोबर काही थोडी वयतली 1-2% ते 3% वयतली पण ही लव मॅरेज आसा पळय पडंग पडले खूब कडेन आसात गेल्या खेप सांगितलें तुमी सुसायड केस ती म्हूण खूब कडेन पडंग पडलात तशें पण मरे आजकालचे हांव बायलपोराक विनंती करता ना दालपोराक विनंती करता हे आज पळय आनी एकल्यान पोरान उजळ विचारलें मरे काल का पयर केन्ना तरी तो गजान येयले तेन्ना का हळडीपूर येयले तेन्ना म्हाका कळना कसलें सांगा हांव सांगता तुका हेच रे कितें तरी जाती भितर लग्न जाल्यार कशें काय धर्मा भितर दीपक हळडीपुरान येयले तेन्ना विचारिल्लें बरोबर तितू भितर लग्न जाया जे तुमी आवय बापूय मान्य करता पळय थंय लग्न जाय बरोबर तेमगेल अनुमती घेवनच लग्न जाय कित्याक तेमी लग्न जावन घेवन मागीर आमी जाल्लो उरता ते आमगेल कसो तेमकां अनुभव उरता तेमी त्रास काडील उरता पोरासाठी फाल तुमी अशी बी आमच्या भशेन तुमी त्रासा पडचे नाका ते तेमगेल विचार उरता आमी बरें करून आशिल्ल्यान तुमी बरें करात अशेंच करा तुमी म्हूण सांगू बी शकता न्ही बरोबर तशें म्हण न्ही घेतूच बी भानगडे पडनाकात बरें कर थोडे लोक येतात पोरे येतात फसो येतात पसनाकात खूब लोकां जाला बी हाज्या पसनाकात खूब इतले लोक पोरां फसलात हांवें फशील पळयलें रे म्हागे दोळ्यान आतां इतलें वर्स जालीं फशील पळयलात कळ्ळें न्ही हेतूच मरे हांसू सारकें न्ही ना बरोबर सारकें तुगेलें चल हाज्या आतां 16वे प्रश्न एक काम करूया दर्शना सांग मागीर उदा दी म्हणली रे तुका
हय उदक घ्या बाबा मात्र बंद कर इले उदा पिता अजा 16वे प्रश्न मंजुनाथ एम सैल खंय बावळ बावळ माजाळे आमगेले बावळ म्हणटा पळय माजाळ बावळ ते आजा प्रश्न असो आसा बरो विचारलो तुका म्हाका बी असो येवला कित्या आजा तू केन्ना लव केल्लो ना ती तेन्ना कंपनी ना आशिल्ली आमगे तेन्ना त्या टायमाचेर कंपनी येयलीच ना ती न्ही आजा तू कळना आसतलें लव केलो मग प्रेम केलं का म्हणटो प्रेम प्रेम कोणा कडेन प्रेम केलो म्हाका कळ्ळें एक चेडो आनी चेडू प्रेम करता पळय तें केलें का म्हणटो आजा आजा तुमगेले हे पळयल्यार म्हाका दिसता की केल्लो उरतलो तुमी प्रेमाच विचारलो प्रेमा पडील उरतलो तुमी म्हाका दर्शना सांग आजा किती चालत परत सांग तेणे विचारला आजा तुवें केन्ना लव म्हळ्यार प्रेम केल्लो का म्हणटो जातात न्ही तो आजा तुगेले सांगू शकता कोणा कडेन जाल्लो असो ना चेडवा कडेन जाल्लो चेडवा कडेन तेन्ना चेडवा कडेन हय हय चेडवा कडेन जाता तो आजा आनी कोणाक जायन तो पण चेडवा कडेन जाता प्रेम तेगेल मंजुनाथ सैल मात्र भुरगोच उरतो चेडवा कडेन जातलो आनी कोणाक जावचें ना तेगेलो म्हण तेणे मरे अगडा कुदळ मारली हय तुगे 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 लागडात मारली तुगे हे केलें तेणे म्हाका परत पयलेची तप तप हवयलो पाडगो लोक मंजुनाथ तुगे आन्सर तुका मेळिल्लो उरतलो 17वी प्रश्न आजा देविता नायक ते घे दर्शना विचारील कोण तो मंजुनाथ एम सैल बावळ मुखाल घे हे हे बरोबर असो असो आजा तितून वयतना का पहिले सोंड या पहिले कोणी सगळं करतात सगळ्याला उरते मुखाल्लो 17वी प्रश्न आजा देविता नायक पणजी 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 गोवा गोंयांत तेगेलो प्रश्न अजा असो सांग सूर्य सकाळी उदेता आनी सांजे मायत्या कित्याक बुडटा का म्हणटे देविता नायक पणजी तेगेलो प्रश्न सूर्य सकाळी उदेता सांजे मायत्या बुडटा कोण म्हणटा सांजे मायत्या बुडटा म्हणून तेणे प्रश्न केले ते मट म्हणटा देविता मट म्हण जाले सांजे मायत्या जर सूर्य बुडत आशिल्लो सकाळी परत येता आशिल्लो ते बी खरें आजा बुडला खंय वयतलो कितलो लोक बुण गेले सकाळ खंय मेळटा मडे जाल्यार मेळटा बुडी लोक परत मडे मेळटा ते बी 2-3 दिवसान तशें म्हणटो पृथ्वी घुंवते रावता हे आमगेले पृथ्वी आसा पळय हय पृथ्वीचो आकार कसो उरता सांग गोल उरता गोल न्ही हे आमगेले सफरचंद उरता पळय एप्पल 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 नंतर तुगेले ही आमगेले संत्र उरता पळय संत्र तशें उरता हेजे पृथ्वीचे आकार तो तेन्ना ती पृथ्वी घुंवते रावता आमकां कळना आनी तो सूर्य आशिल्ले कडेन चंद्र आशिल्ले कडेन उरता ती घुंवते रावता 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 आमकां एक पटी उजवाड येता एक पटी येता तशें म्हणून सूर्य बुडना आनी बुडल्यार आमच्यान सोदून काडूंक जायना तुमगेले आन्सर तुमकां मेळिल्ले उरतले आजाले आन्सर म्हणल्यार तुमकां खबर उरतली मजेशीर आन्सर उरता ती पण तेजे आन्सर ते तुमकां खबर उरतले पण आजार फक्त कितें करप गुंडोवन घेवन ते तुगेले फिरोन मारचे हे आजार काम तेला आजा आतां हो 18वी प्रश्न कितले 18वेचो परेश गांवकार चेंडिया कितें म्हणटा तो विचारता आजा कारवारचे लोक कान आयकन जाल्यार कॅपी म्हणटात हाय म्हणटात कारवारचे लोक कान आयकन जाल्यार कॅपी म्हणटात त्यात गोंयचे लोक कान आयकन जाल्यार भैरो म्हणटात जाल्यार कारवारात भैर म्हण गांव आसा भैर्या म्हण गांव आसा आनीक गोंयांत केप्या म्हण गांव आसा तशें कित्याक काय म्हणटा दर्शना विचार करू सारक गोष्ट मरे बरो विचारलो प्रश्न परेश गांवकार चेंडिया कारवारात भैर्या म्हण गांव आसा म्हण आमी कान आयकन जाल्यार केपो म्हणटा हिंगा गोंयांत केप्या म्हण गांव आसा तेमी कान आयकन भैरो म्हणटात कित्याक म्हणटा सांग कित्याक आजा आयकून घे रे हिंगा भैर्या म्हणू नाजाल्यार केप्या म्हणू कोणाक कान आयकन जाल्यार कारवारात भैर्या म्हणले ना कान आयकन जाल्यार थंय कितें म्हणले केप्या म्हणले तेमकां फरक पडना फरक पडना तेंकां कान आयकन न्ही कित्याक म्हण तूं तेम केप्या म्हणल्यार आमगे गांव म्हणटले हय तेमकां आयकनात केप्याक वचून गेल तूं केपो मरे म्हणल्यार आपल्या गांव म्हणटलो तो न्ही आयकन न्ही तेका आयकल तरी आपल्या गांव तो म्हणटले मशीन बी लायलो आपल्याला गांव तो म्हणटलो गांव तो केप्या म्हणटा आपल्याला गांव तो म्हणटालो
हंग घेऊन तर तुझे भैऱ्या म्हण गोंया वचून भैर्या म्हणलो. अरे भैर्या म्हणे हाय रे हांव थंयच उरतालो पयलीं म्हणलो. तर ते मुखाल प्रश्न 19 रुपाली संतोष नायक सदाशिवगड तेगेल प्रश्न असो आसा. कोण रुपाली संतोष नायक सदाशिवगड सदाशिवगड सदाशिव. अरे सदाशिव घोडा हरकत ना. तुमगे कितें मना कितें दुसरा उरतले ना, पण म्हाका रुपाली वळखीचे ना ना वळखीत ना वळखीत. ओके. रुपाली संतोष नायक सदाशिवगड हं, हाच्या तेगेल प्रश्न असो आसा. हं. कांदो कट करतना दोळ्या उदक येता. कांदो कट करतना दोळ्या उदक येता. बरोबर. तोच कांदो खाताना दोळ्या कित्याक उदक येना काय म्हणटे. आता सध्या येऊ लागला. रुपाली बाई आता बी कांदो कट करत असताना सद्याक दोळ्या उदक येता. कोणाला येता जो कांदो कोण खरीद करून हाडटा पळय तेगे दोळ्या उदक येता. कांद्या रेट खंय पावला दर खंय पावला का म्हण घेवन 40 रुपये किलो झाला आता. मागीर 40 रुपये किलो. कट करत असताना आता समजून घेया. कट करतना बायला दोळ्या उदक येता. खात असताना इतलो कांदो खाऊ रे हांव इतलो म्हारग कांदो गांवाला दोळ्या बी उदक येऊ शकता. येता तुमी तुमगेलो आता खावचे कडेन आसते आनी कट करचे कडेन आसा. जो कितलो जाय तितलोच कट करा तितलोच खाया. हय चला जा मुखाल प्रश्न सिया साईनाथ कोटारकर अस्नोटी हाच्या तेगेल प्रश्न असो आसा. उपास केल्यार देव पावता म्हणटात. उपास आता उपास करता आमी ब्रेस्तार शेनवार सोमार हय ते केल्यार देव पावता म्हणटात. हय रे पावता. तशें जाल्यार जगात कितले लोक आसात उपाशी आहात पण तेमकां देव कित्याक पावना काय म्हणटे. कोण म्हणटा नी सिया साईनाथ कोटारकर अस्नोटी. सिया बाये उपास केल्यार देव पावता हेका वैज्ञानीक कारण बी आसा. उपास कन्न जाल्यार तूं म्हणटा पळय ते कोणा पोटान आशिल्ले तेमी इतले वर्स पोटान जावन उपास करता तेमकां जिवंत आसा म्हणून तेमकां बी देव आसा. देव ना जाल्यार तेमी जिवंत रावूं नाशिल्ले. ते बी खरें हाज्या मरतील ते. हां सिया साईनाथ कोटारकर. सिया बाये तुका सांगता उपास करचे आसा पळय हेका धर्मा भितर हिंदू धर्मा भितर सांगता तुमकां हांव सगळो धर्मा मानतलो मनीस. हिंदू धर्मा भितर ताका वैज्ञानीक कारण अशें आसा. उपास तुमकां हेजे खातीर करूं जा म्हण न्ही देवूच पावूं जा म्हण करूं जा म्हण न्ही तुमगेल्या देहाक एक विश्रांती मेळूं म्हणून करतात. कायम तुमी खातात पितात पिता म्हणटा कळ्ळें न्ही कशें ज्यूस हे ते करता पळय ताका विश्रांती मेळूं म्हण ते उपास. आनी ते तुमी कायम करा. आनी जे पोटान आशिल्ले लोक उपास रावता पळय तांकां देव पावते आसा तेमी मेलना आज पर्यंत. तूं आसा म्हणलें तुवें सांगला प्रश्ना भितर सांगलें न्ही कितें पोटान आशिल्ले लोक अजून आसा तर तेमकां कित्याक देव पावना तांकां देव पावते आसा. तेणी जिवंत आसा ते. हय उपास ताका सांगता हांव. आतां पयशांदार लोक हय घरदार आशिल्ले लोक एक भुरगें जल्मा येयलें ताका अशें करतात ताका हे चादर घालतात हे स्वेटर हाडटात ताका आनी कांबळ घालतात हें करतात तें करतात ताका अशें करून दवरतात अशें पुरा न्हावयतात तेल लायता हय मरे करता मरे. त्यात रस्त्या कामाक रस्त्या सायडीन ते फोण मारतले पायपलायन मारतले. हय हय मारता मरे. तेमी येतात आनी झोपडेत मरे ते पाळण्या ते साडयेची पाळणी करून पराक दवरतात. तेमकां ना थंडी जायना ना ताप येना. बरोबर. तो ही पुरा करणी कोणाक सांग देवाली. हे विचार करा जे आमी आसात आमी सुखान आसात देव जगात ना म्हण केन्ना विचार करनाकात. देव आसा देवाचेर विश्वास दवरा देव केन्ना तरी केन्ना खंयच्या रुपान तरी येवन पावता. चला जा आयज दिसाचो लास्ट प्रश्न. हय एक सुंदर तुवें कितें आसा लोकां कडेन कितें उलयचें आसा. लोकां कडेन सांगचें इतलें बाबांतो तुमकां पांय पडटा ज्या घरात तुमी जल्मा आयलात ज्या घरात जे खंयचें घर उरूं खंयचो धर्म उरूं खंयची जात उरूं ज्या घरात तुमी जल्मा आयलात त्या घराचे उद्धार करचे विचार करा. बरोबर. उद्धार करचे विचार करा कित्याक त्या घरांतल्यान तूं किल्लयली बी तेचे उद्धार करा. ते घराचेच न्ही घर म्हणल्यार सांगले कुटुंब घर जालें सगळो संवसार मागीर मागीर गांव सगळो जेन्ना आनी मनात एकच विचार करून दवरून घेया की आपूण चार लोकांले बरें करून वयतलो. चार लोक आपल्याक फाल्यां याद करूं जाय हेच विचार करून रावा आनी बरें करून रावा. कोंकणी भाशेचेर अभिमान घेवन दर्शना. आनी कितें आसा आनी लास्ट प्रश्न आसा जा आनीक आसा तुवें म्हणलो काय कितें सांगला लास्ट एक प्रश्न आसा वयची कळवळ मरे पावयतलो हाजे पावयतलो तुका भिनाका. ओके लास्ट प्रश्न हाज्या त्या प्रश्नाचो तो प्रश्न आसा. दीक्षिता डी हल्दीपूर
सर आजा तेका बरो प्रश्न आसा त्या प्रश्नाक बरं ऐकून घ्या. आजा एक मडे व्हरती आशिल्ले तेन्ना मडे कोण मेलाच पण मडे व्हरती आशिल्ले तेन्ना त्या मड्या बरोबर मडे घेऊन वयताले पळय ते लोक रट्टे वयताले सारखे हा मडे व्हरतना ते लोक रट्टे मना दूख जालें उरता सोड. हय बरोबर तेन्ना म्हागेले मना जाले तो एक बरो मनीस आशिल्लो कळ्ळें न्ही तो एक बरो मनीस आशिल्लो तेका लागून ते लोक रडटात. तुमगेल्या मनात कितें दिसता जेन्ना मडे व्हरते ऐकय आजा आनी तेन्ना म्हागेल्या मना बी दोळ्या बी दुख्ख येयलें ते पळोवन घेवन. कोण म्हणटा हांव म्हणटा मग तो सांगिल्लो तो सांगिल्लो मनीस म्हणटा म्हागेल्या मना बी दुख्ख येयलें दोळे हे जाले तुमकां दिसता म्हणटा. एक जेन्ना मडे व्हरती आशिल्ले तेन्ना त्या मड्याक मडे व्हरतले लोक रडते वयताले तेन्ना आपल्याला मनात हे कोण बाई दीक्षिता डी हळदीपूर दीक्षिता हा दीक्षिता बाईक कितें दोळ्यात दुख्ख येयली दोळ्यात दुख्ख येयलें दिसलें की बरो मनीस बरो व्हड मनीस उरतलो बरो लोकांक चार लोकांक पाविलो पाविलो असलो मनीस उरतलो अशें तशें म्हणटे ते बी रडते वयतात म्हणून हेका दोळ्या बी दुख्ख येयली. हय ते कितें म्हणलें म्हाका परत कितें विचारलें तेणी तुका कितें तुका दिसतलें. प्रश्न बरोबर आसा अखेर प्रश्न बी गोंधळ घालचो प्रश्न मरे हो हरकत ना सुंदर प्रश्न दिले तेणे प्रश्न केला प्रश्न बरो आसा. म्हणजे एक सांग तुका बाय दीक्षिता जेन्ना मेल्ले मडे मडे आतां कोणाले व्हरू ते एकात मनशाक व्हरते आसात तेन्ना चार लोक रडतात तुगेल्या मनात दिसलें की तो बरो मनीस आसूं उरतलो तशें पूण सगळे रडटा जावं कोण अशें दिसलें आनी तूं बी रडलें आनी तूं म्हागेल्या मनात कितें दिसलें काय म्हूण तुवें विचारलें. म्हाका मनात दुख्ख जालें हांव म्हागे दोळ्या बी दुख्ख केलें कित्याक तो बरो वायट अलग गोश्ट फाल्यां हांव मेल्यार बी म्हाका अशें करून व्हरतलो न्ही जावं कोण तेका लागून तेका दुख्ख येयलीस म्हण तुमी. हय अरे फाल्यां सकाळ म्हाका ते मडे व्हरता पळय कोणी बी विचार करूं सारकी गोश्ट हीच मडे व्हरता रट्टान कितें करताले फाल्यां बी आपणें अशेंच व्हरतले म्हण अशेंच व्हरतले ते म्हण ते रट्टाले अशें करून ते मनात लावन गेले. एक सांग तुका एक फावटी बरी खंय तरी व्हडली गोश्ट जाल्ली केन्नाच्या हे तो देव धर्मा भितर तेन्ना मरे एकल्यान मरे आपणाक अशें तशें येवन तेवून मागलें खंय कोणी त्या देवान येवन मागलें खंय ते सांगलें खंय मरण नाशिल्ल्या घरांतल्यान सासवाड सारकें हे खबर आशिल्लें तुका आयकल ते सांगाच्या तुजें कशें आयकाय बरें दिसता हाडू शकतात कोण तरी ना मरण आशिल्ल्या घरांतल्यान कोण तरी सासू हाडूं शकतात मरण चुकील ना कोणाक बरोबर आनी मरणाचो आनंद बी घेवचो न्ही आनी मरणाचो दुख्ख बी करचो न्ही. बरोबर मरण हे सगळ्याक लागून येयलें चुकील ना आतां तूं आतां 10वीक गेलो परीक्षा चुकील ना बरोबर म्हणजे आतां ह्या सद्याक चुकल रे थोड्याक परा चुकलो कोरोना पांयान चुकल हाज्या नाल्यार पण ऑनलायन दिला न्ही हाज्या ते हय आनी पयर कोणी एक मॅसेज केल्लो आमकां हेतर घेयला ना ते युट्यूबाचेर मॅसेज घायलो तेका नांव नाका ताणें केलो की ऑनलायन कॉलेज स्टार्ट जाला ऑनलायन कॉलेज तो आमी गांवांत खेड्या गांवांत जाता कोण तो कितें म्हणटा की आजी आमकां ऑनलायन स्कूल कॉलेज स्टार्ट आसा आनी ऑनलायन आमगे क्लास स्टार्ट आसा पण आमगे लिंक पळयल्यार नेटवर्क ना आमी कितें करचें तेगेले अशेंच तो प्रश्न केलो पण नांव दिलें ना कॉलेजा पोर न्ही तो कितें करचें काय म्हणून हय प्रश्न बी हे ना रे पूण सांगू तुका दर्शन हे जायना हे मरे गव्हर्मेंटाक खंयच्यान जावूं जाय हेका मरे सगळे जाण बसूं जाय हे हांवें तुवें उलयलें म्हूण जाय न्ही हांव सांगता हेज्या हांव तुगेलो आन्सर ताका दिता तो पोर आसा पळय कॉलेजाक धड वयतना केन्ना आपणें हिंगाच उरतो आनी ऑनलायन घेतलो खंयचो करून म्हाका सांग सुरू आसतना वच नाशिल्लो ना सुरू आसतना वयत नाशिल्लो त्या पोरा सांग कोरोना गेल्या नंतर कॉलेज पळया कोरोना गेल्या नंतर कितें पळया चल आजा जालें सोड नाका आतां आमगे लायच चल्ले आतां एक आमगे एक भोवमान दिवचा म्हणलें ना आतां 20 प्रश्नाचो हय 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 पण हांव सगळे डिटेल घेना तुमकां कळील उरतलें म्हाका खबर आसलें ते हे मरे तुगेले ते जालें ते बाकी जालें न्ही आज कितलो लोकांक प्रश्न येना चंद्रगिरी नेचर ते जालें चंद्रगिरी नेचर एंटी रेडिएशन चिप ते जालें आज जे 20 लोकांक जे हे दिलें पळय प्रश्न आशिल्लो तेजे तुमगेले कोणाक आमी भोवमान दिया म्हणटात दर्शन एक सांग तुका ते लास्ट तेणें विचारलें पळय ते आपणाक दीक्षिता डी हळदीपूर मडे व्हरता दीक्षिता डी हळदीपूर हे दिलें तेणें पत्तो दिला ताका सांगया हाज्या सांगूत न्ही तो मागीर हे करतले पत्तो दितलो प्रश्न बरो आसता गेलो कित्याक सांग जे म्हण तेणी उलयलें पळय ते दिलें पळय ते बऱ्या भाशेन दिला जालें जालें हय दीक्षिता डी हळदीपूर
आजालो तुमगेलो प्रश्न आवडलो आजाक. सो तुमकां 1000 किमतीचे चंद्रगिरी नेचर क्युअर हेमगेले वतीन एंटी रेडिएशन चिप तुमगे हे बहुमान मेळिल्लें आसा. आनी हे बहुमान तुमगेले घरा कडेन पावतले. सकयल दिल्ल्या नंबराचेर तुमगेले एड्रेस म्हळ्यार पत्तो तुमी आमकां व्हॉट्सअप करा. तो बहुमान तुमगेले दाराक हांव पावयता. बरोबर दर्शना मेळिल्लेच म्हणटे मेळना न्ही ताका मेळत न्ही हाज्या कारण 10 मेळटा हरकत ना बाय. तुका अभिनंदन. ना प्रश्न बरो आशिल्लो. दर्शन एक काम करे चल सगळ्या देव बरो करूं. हाय बाबांदो सगळ्या सांगता कारवार कोंकणी न्यूज वतीन तुमकां ह्याच हो प्रोग्राम दितात. कित्याक तुमकां खाली तुमच्या तोंडाचेर खाली हांसणी हाडचे खातीर ना तुमकां कोणाक तुमकां कितें दर्शना दुखेश खातीर मन दुखेश मजेक हा मजेक हो मजेक. आनी तुमी प्रश्न विचारा आनी मजेचे तुमच्यान जे प्रश्न विचारता पळय ताका आमी मजेचेच उत्तर दिता. चल तेच खातीर सगळ्याक देव बरो करूं. तुमी सगळ्यांक बरें कर रावा. दर्शन सांग रे. कोंकणी भाशेचेर अभिमान दवरा आनी आमगेलो कोंकणी कारवार कोंकणी न्यूज तुमी हे डेली पळयत रावबा. आनी स्पेशल एपिसोड आजा संडे हो बी पळयत रावबा. सगळ्या देव बरो करूं. नमस्कार. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आनी डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.